मानिवंत आग्नेल समाजांत सहभागिलीपणान जिवंक नमुनो हो 5व्या नोवेनाचो विशय. आमकां देवाचेर बाबार दवरून जियेतल्या मनशांक समाजांत जबाबदारी आसा. समाजीक सेवा आनीक समाजीक कोरण्यो ह्यो दोनूय वस्तू समाजांत सहभागिलीपणान जिवंक आमकां चड गरजेच्यो. पवित्र सभा हातूंतल्यान आमचो भावार्थ कोरण्यांनी समोरुंक आमकां आपयता. मानिवंत आग्नेलाचें काळीज दुर्बळां आनी कोनिश्टायेंत आसलेल्या सवें ओडटालें. देखूनच तो दुर्बळांच्या आदाराक पावतालो. ह्या आमच्या भावाक पवित्र सभेन बेगीनच सांत म्हूण जाहीर करूंक आमची मागणी देवाक उबारुया. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज आवडेता. ह्या मिसाची खेरीत इंतेसावा. दिनवासनेचे मीस डेनिस आनी शिबोला पेरीस मांदूर. दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता बॉनी रापोजो सेंटा क्रूज. दिनवासनेचे मीस क्लारिंडा पेरेरा म्हापसा. बरी भलायकी मागता आगोस्तिनो आनी कॅन्डिडा पिंटो म्हापसा. याज्ञिकाक येवकार दिवंक सगळीं उबी रावून सुरवातेचें गीत गावया. Alleluia.
बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजूची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, बावतिजमा वरवीं आमी सगळीं जेजूची पाटलावदारां जाल्यात आनी आमच्या जिवितांत आमी जेजूचो पाटलाव करता. आयज नोवेनाचो 5वो दीस आनी आमचो विशय मान्यवंत आग्नेल समाजांत सहभागिलीपण जिवंक नमुनो. समाजांत सहभागिलीपणान पावल मारूंक आमी समाजीक मनशां. समाजाच्या बरेपणा आनी उदरगती पासत वावरूंक आमकां खास जबाबदारी आसा. मान्यवंत आग्नेलान ग्रेस्काय आनी पदवी सोडली आनी समाजाच्या बरेपणा पासत वापुरली आनी हे तरेन समाजांत सहभागिलीपणान जियेलो. जेजून सदांच आपल्या बापाची कुशी केली. ताणें दुबळ्यांची पदवी आनी होक ना तसल्यांची सेवा चाकरी करून फुडें गेलो. आमी जेजूच्या पावलांनी चलून सगळ्या वायटाचेर निशेध मारूंक समाजांत सहभागिलीपणान जिवंक ह्या मिसा बलिदानांत मान्यवंत आग्नेलाचे विनवणेन आमकां कृपा आनी बळ मागुया. हे पवित्र रितीन फावती वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. सगळीं म्हणया, हांव पातकी सर्प दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मजगतें विचारून सांगता. मनान चिंतून थोडां विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करातून प्रार्थना मागता. सर्प दिता देव आमची कागद करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा समेस्त बाबाटांक मोगाचे सुपनायक तूं आपयताय. तो तुज्या पुताचो अदीक लागशिल्लो पाटलाव करूंक ताचे मदें जायते सणांक तूं उपजयत आसाय. मोठवाशी जिवितांत तुजी सेवा करूंक विचून काडलेल्या ती आपल्या जिवितांत तुज्या राजाचो उपकार जावंक हेरा मनशाक सुपनाय मोगाचे वाटेक ओडून पावूंक आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं सखरो देव पवित्र आत्म्याचे एकपणान चेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्म दुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. पेद्रू अशें उलयता थंयच आसतना ताचें उतर आयकतल्या सगल्यांचेर पवित्र आत्मो देंवलो. विदेशाचेर पर्यान पवित्र आत्म्याचें देणें देवान घालें म्हूण पेद्रू बरोबर आयले ते सुनोद केल्ले बावार्थी थोटाकले. कित्याक ती 8व्यो भासो उलयतालीं आनी देवाक वाकाणटालीं तें तांकां आयकूंक येतालें. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, आमकां मेळ्ळो तोच पवित्र आत्मो तांकांय मेळ्ळो म्हणटूच तांकां उदकाचें पवित्र स्नान दिवंक कोणाच्यान आडूं येता? आनी ताणें तांकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान दिवंक
फॉर्मायलें. उपरांत थोडे दीस आपणाशी राव म्हूण ताणें ताचे कडेन मागलें. देवाचें उतरें. देवाचें वडपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. शेकानशेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सगळीं म्हणुया. शेकानशेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सोर्वेस्पराक रोचून गाव. नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्ली ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरून सोडवण दिली. शेकानशेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाच्या कुडेताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मनात दवरून सोर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राच्या दोळ्यां मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. शेकानशेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकानशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गोडगोडान सोर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उलास सोड. शेकानशेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. उद्गार. Sorbesporak soy 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 soy. Sorbesporak soy 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 soy. Sorbesporak soy 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 soy. Sorbesporak soy soy. Kori baboy koshi sogli. Zorek kotan rarami. Kitle more, kitle sopi, sopi. Sorbesporak soy 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 soy. Sorbesporak soy 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 soy. Sorbesporak soy 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 soy. Sorbesporak soy soy. Sorbespor तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्को परमणे शेसो क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. Moima tuka somia. जेरुसलेम तावन शिसां घेवन शेसो लोकांचे वर सोमे बरोबर वेताना बार्तिमेव मुटलोलो. तिमे वासो पोत मुटलोलो एक कुड्डो रोशल्याचे देखेक बिकेक बसून आसलो. जेजू नाझरेतकार येता म्हूण आयकतच तो अशी बोव मारूंक लागलो. दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. आनी सोबार जाणांनी ताका बोबाट केली आनी ओगो राव म्हूण सांगलें. पूण तो उदीक उदीक कर दिवंक लागलो. दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. जेजू थांबलो आनी ताणें ताका मुटलें. ताका हांगा आपय. आनी ताणें एक कुड्ड्याक आपयलो. ताणें म्हटलें धीर धर, उठ, तुका तो आपयता. आपणाचो जुबो सांडून उडोवन उडी उडो मारून शेजूशी तो आयलो. तेन्ना शेजून म्हटलें हांवें तुका कितें केलेलें जाय? गुरुजी म्हाका नदर देशी कर. जेजून म्हटलें वच, तुज्या बावाटान तुका बरो केलो. रोखडीच ताका नदर आयली आनी तो ताच्या सांगातीन चलूंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. Wakagani tuka Krista. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आमी केरीत भाशेन ह्या दोंगरार आमी एकठांय जाल्लेलीं आसा. कितें आमचो गरजो आसत, कितें आमचे आवडी आसत, आमी ते पाद आग्नेला उदेशी मागूंक आमी आयल्या.
आनी जेन्ना आमी मागता तर भावार्थान आमी ते मागूंक जाय, तिरायेन आमी ते मागूंक जाय आनी भावार्थान तिरायेन आमी मागता देव आमकां दितलो. जेन्ना आयचो विसय जावन आसा मानवत आग्नेल समाजान सौभाग्यपणान जिवंक नामणो जावन आसा. सौभाग्यपण म्हणजे एकवटान आमचो समाज बांदून हाडूंक जाय, एकवटान आमचो कुटुंब आमी बांदून हाडूंक जाय, सहकारान आमचो समाज आमी बांदून हाडूंक जाय म्हूण आयचो विशय आमकां सांगता. जर तर पयल्या वाचपान आमी आयकलां जुदेवांक आनी विदेशांक तांचे मदें पडो नासलें, वयर सोकला जातालें, पण जेन्ना पवित्र आत्मो तांचे देंवता तें सगळीं विसरतात आनी एकवटान तीं काम करूंक लागतात. तशेंच शुभ वर्तमानान आमी आयकलां एक कुड्डो मनीस जेजूशी येवंक सोदतालो, ताका नदर जाय आसली पूण लोक ताका पयस कोत्तालो, पूण ताचो विस्वास देवाचेर आसलो, जेजूचेर आसलो आनी जेजू ताका म्हणटा तुका कितें जाय, आनी तो कुड्डो ताका सांगता म्हाका परतून नदर जाय आनी जेजू त्या कुड्ड्याक परत नदर दिता. एके भाशेन ताचे सवे मोग दाखयता, ताका दोळे दाखयता, तो ताका आपणाशी विंगून घेता. पळय मोगाच्या बाबयनेदो, जर तर आयच्या समाजांत आमी पळयत जाल्यार अशें कितेंय जायत्यो वस्तू घडलेल्यो आसात आनी घडटात. जण एकल्यांनी आपल्या कुटुंबान पळयचें, आमी जाणट्यांक पयसावता वो बरो ना तांकां मनशांक आमी पयस कोत्ता काय, वा आमी तांकां एकवटान मानून घेता, तांकां बरे भाशेन सेवा चाकरी कोत्ता काय. जर तर पवित्र पुस्तक आमकां सांगता आदल्या हे नव्या करारांत आमी पळयत जाल्यार पयलो क्रिस्तांव भाव भयणी हुस्क्यान तीं बोललेलीं आसलीं, एकवटान तीं बोललेलीं आसलीं. कितेंय तांचे मदें वयर सोंकलां जाल्यार कोणाक कसली गरज जाय जाल्यार ते एकामेकाक आदार दिताले, एकामेकाक ते पावताले आनी एके भाशेन तांचे मदें एकवट आसलो. आयज जरी तर आमी पळयत जाल्यार समाजान असलो एकवट आसा काय, जावं कुटुंबान असलो एकवट आसा काय, वा आमी दुसऱ्यांक सहकार दिता काय. आयज आमी जण एकल्यांनी जबाब दिवचो, कित्याक आयचो समाज, आयचो कुटुंबांत आमी पळयता एकवट आसा काय, सहकार आसा काय, हुस्को आसा काय आयच्या समाजान आनी कुटुंबान. आनी जर तर आमी हाचेर निशेध मारलो काय आनी निशेध आमी मारूंक सोदता काय, आनी कित्याक लागून आयचो समाजान एकवट ना, सहकार ना, हुस्को ना, कित्याक मनीस गर्वान भरलेलो आसा, आपलेपणान भरलेलो आसा, निर्दुकायेन भरलेलो आसा. कित्याक आयच्या समाजान अशें चलता आनी अशें घडत आसा. जर तर आमी पाद आग्नेलाच्या जिवितांत पळयत जाल्यार पाद आग्नेल सेमिनारितांक बरी शिकवण दितालो आनी तांकां बरे भाशेन जबाबदारी पाडूंक तो शिकयतालो. आनी तशेंच मनशांक वा आवय बापायक तांकां सांगतालो, जर तर तुजीं भुरगीं वायट रस्त्यार चलता जाल्यार तांकां बऱ्या रस्त्यार हाडूंक तांकां शिटकायतालो. तेच बरें ह्या कॉवेंतांत जायते सरकारी मनीस रिट्रीटाक येताले आनी जेन्ना ते रिट्रीटाक येताले तेन्ना पाद आग्नेल ह्या सरकारी मनशांक अशें सांगतालो, जे नेम आसात, जे कायदे आसात ते सेवेच्या मनान तांणी पाडूंक जाय म्हूण तांकां सांगतालो. एके भाशेन तांकां तांचे सवे एकवट हाडूंक तो सोदतालो. पळय मोगाच्या बाबयनेदो, जेन्ना आयच्या विशयाचेर आमी
नियाळ कोत्तना आमी सोन एकल्यान विचार करचो आमच्या कुटुंबांत मागणी चालू आसा वा चालू ना कित्याक आदले तेंपार जायते आमी जाणो शेपाय शेमाय आमकां मागणी करूंक शिकयताली जेन्ना आमोरी जातकच आमी आमोरेचे पयले येवन आमोरी आमी कोत्तेले एकठांय आमी येताले तेच कोत्ता आसतना सगळे एकठांय आमी तेच कोत्तेले पण आयच्या समाजान वा आयच्या कुटुंबांत हें चालू आसा काय वा आमी तें सोडून दिलां काय वा जेन्ना आमकां गरज आसा तेन्नाच आमी कोत्ता वा आमी एक्सक्यूज दिता आनी पयस वेता काय कित्याक मनीस देवाक पूण विसरलेलो आसा कित्याक ताचें मन सैमीक वाटेन आसा मोगाच्या बाबयनेदो तर आयज जेन्ना आमी ह्या विसोयेचेर आमी नियाळ कोत्तना जे परी पाद आग्नेल आपल्या जिवितांत सौभाग्यलीपणान जियेलो एकवटान जियेलो आमी आमचे समाज एकवटान जिवंक वावरुया आमचो कुटुंब एकवटान जिवंक वावरुया आनी जे आमचेर आडकुडी येतात त्यो आमी पयस करूंक वावरुया आनी जेन्ना आमी हें कोत्ता तेन्ना आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजांत एकवट आसतलो तर आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारुया आनी पळोवया आमी केन्नाय तरी एकठांय येयलोलीं आसात काय जावं मिसाचे भेट आमी एकठांय येता जावं मागणी कोत्ता तेन्ना आमी एकठांय येता समुदायान कितें आसता तेन्ना आमी एकठांय येता होच आमचो एकवट जावन आसा हो एकवट शांती पावूंक पाद आग्नेल आपल्या जिवितान ताणें सारलें तर आमी आमच्या जिवितांत जावं कुटुंबांत हो एकवट सारूंक बरे भाशेन क्रिस्ती जिवीत जिवंक ह्या मिसाचे भेटेन आमकां कृपा आनी बळ मागुया उबे रावया थोड्याश्यो मागणी आमी देवा मुखार घालुया दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर पवित्र सभेचे वडील पाप साहेब पाद्री तशें मोटवाशी समाजांत जायतो बरो वावर करतात तांणी पवित्र सभेची समाजीक शिकवण अदीक नेटान प्रसिद्ध करून आपले सहभागेलीपण दाखोवंक तांकां कृपा आनी बळ मागुया दयाल बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांक आपल्या समाजाचे बरेपणा पासत विचून काडल्यात म्हूण जाणा सावन समाजांत वायट चलतल्याचेर निशेध मारूंक आनी एकवट हाडूंक सहभागेलीपणान वावरूंक तांकां कृपा मागुया दयाल बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर आमच्या समुदायांत कोण नासलोल्यांक पावूंक पिडेवंतांक भेट करून आनी गरजेवंत भावा भयणींक आदार दिवंक समाजांत सहभागेलीपण वाडूंक कृपा आनी बळ मागुया दयाल बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर आमी आमचे जण एकल्या पासत मागुया समाजांत चलतल्या वायटा विशीं हुस्को धरून आमच्या गोळाब्यांत तशें गांवांत नव्यो आनी मनीस उदरगतीच्यो येवजण्यो तयार करूंक सहभागेलीपणान जबाबदारेन आमी फुडें व्हरूंक आमकां कृपा आनी गोठाय मागुया दयाल बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर बोधयाळ बापा आमी तुजे मुखार मागणी घातलेली आसात ती स्वीकार कर म्हूण आमी मागता तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन Vedi cerunia
म्हज्या बाबायनेदो म्हजें तुमचें बलिदान सर्पदेदा देवाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. प्रितीच्या बापा, ह्या दिनवाचनेचो योद दयाळपणी मानून घे. तेगे जिवितां बापणान एकामेकाचे एकवटान जिवंक आनी देवाची भुरगीं स्वतंत्राय भोगूंक पावूंक क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदेदारान सस्ताचे देवा, सर कडेन सोदताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचोने आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हे तुजे आमकां आनी देणे. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थान तुजी वडवीर बिकूळ चोडना. तरी असल्या प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुमे वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडोवन वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दरबार तुका मान भोवमान दिता. ताचे बरोबर आमी तुजे कीर्तन निरंतरी गायता. करस्तो पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजूची कूड आनी रगत. आपले कुशीन खोस मरण सोंसूं वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर आमची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सस्ती कराराचें रगत पातकांचें बक्षिणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावटाचो कोट परगट ठुया. बापा जेजूच्या मनाचो आनी पुणपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविता सोंड आनी सोडूनीच कास तुका समोर रमता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुणा रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलिप नेरी फेरांव कार्डियल आमच्या पात्रियार्क साहेबाक आनी सगळ्यांनी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमसो धरून
मेल्यांत ते आमच्या बाबा आनी भयणीची काकलूत कर ताका आनी तुजे इश्टागोतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पड जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आनी आम्हा समेस्तांची दया कर आमी मागता आंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यो झुजाय भाग्यो दोड दोतां आनी सोलकाळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासऱ्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूं आमकां फावो कर तेच तुज्या पुता शेसो वरवीं तेच शेसू वरवीं तेच जेजू सांगता तेच जेजूताय पवित्रात्म्याचे एकपणान सर्पदेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजून शिकवलेले मागणी आमी सगळीं बारबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार देकुरान्या जिवितान सबस्का आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुटवणारा जेजू क्रिस्ताचे न्याक आमी बरवाशान उतरेकता तर आमकां तुज्या उदारकागोदेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आघातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पण तुजे पवित्र सभेचेर बाबाटाचे दीस घाल. तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. स्वचेतन राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे बाप काडटा ती शेळेच्या जेवणांत आपल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Gotaj
आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचें बदलूंक यो सगळ्यांक आमकां खातीर कर तुजी सारकी निर्मळ कर सगळ्यांक कडेन मोगाळ कर तुजो जेजू उपकार कर सगळ्यांक आमकां खातीर कर तुजी सारकी निर्मळ कर सगळ्यांक कडेन मोगाळ कर तुजो जेजू उपकार कर मोगाळ जेजू यो तुयो बाबा पयलीं भेटूंक यो काळजान आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचें बदलूंक यो जेजू आमच्या काळजान भितर सरला घडीभर आमचे दोळे आमी बंद करुया आनी गुप्ती जेजू लागीं आमी उलोवया प्रार्थुया देवा आमच्या बाबा तुझ्या चाकरांक ह्या आत्मीक काणा पियोना वरवीं गोठाय दी म्हूण आमी मागता शुभ वट्टो मनांचेर आपोवण्यांक विस्वाशी रावंक समेस मनशांक तुझ्या पुताचो उपकार ती जावंक क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं बसूया मोगाल भोवमयणो तुमकां सगल्यांक हे पवित्र जाग्यार पळोवन आमी खुशाल भवार्थान केलेली मागणी मानेवोंत आगल्या वरवीं देवान तुमकां फावो करची तुमच्या गांव घरा तुमी सुरक्षीत पावची हीच आमची मागणी आनी आवडे कांय कळोवण्यो कोंकणी बायबल डायरी आमच्या पावलांक उजवाड 2023 ती विक्रेक आमचे पुस्तकशाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क आसा थंयसर ती मेळटा पाद अग्निलाच्या जिविताक लागू जातल्या वस्तूंचो म्युझियम कोवेंताच्या रुमान तयार केला मागता तो आत्मीक नोदरेन आनी ध्यानीक मनान तो अनुभव घेवंक कोणाकूय झाड्या पाल्याच्या वखदां घेवंक खुशी आसा जाल्यार वयर स्टॉलान ती विक्रेक आसन मानेवोंत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागर आमच्या गरजां त्रासान आकांतांत अदीक करून आमचे पिडीन जेन्ना आमी भावार्थ उलो मारता मानेवोंत आग्नेल देवा कडेन मागून आमकां बरेपण फावो करता आयज सेलिना फेर्नांदीस काणकोणतान आमकां अशें कळीत करूंक लायता म्हज्या गोरकाराक अकस्मात एका दोळ्यान दिसना जालें तेन्ना ताका हांवें दोतोराक दाखयलो दोतोरान तपासून आदल्या माराक लागून दोळ्याक क्रॅक आसा म्हटलें आनी ऑपेरेशन करूंक चड पेरिगाचें लेन्स बसूंक जावचें ना आनी ऑपेरेशन केल्यार ताका दिसतलें म्हूण फकत 1% गॅरंटी दिवंक जाता म्हूण सांगलें हें आयकून हांव दुखी जाली पूण मानेवोंत आग्नेलाचेर बाबाट धरून ताका हांवें सदांच मानेवोंत आग्नेलाच्या फोंडाची माती उदकांत घालून पिवूंक दिली परतून हांव ताका चॅकअप करूंक दोतोरागेर व्हेलो तेन्ना दोतोरान म्हाका विचारलें ऑपेरेशन करूंक जाय हांवें मानेवोंत आग्नेलाचेर बाबाट धरून होय म्हणलें आनी ऑपेरेशन बरी भाशेन जालें आतां 2.5 म्हयने जाले म्हजो गोरकार बरो आसा आनी ताका दिश्टी पडटा हांव देवाक दिनवासतां मानेवोंत आग्नेला वरवीं व्हड उपकार फावो केल्या पासत आनी बेगीच देवा लागीं मागता मानेवोंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो जावं एके गोरकानीचो भावार्थ तिच्या आकांताच्या वेळार
आमच्याय काळजा मनान जाय त्यो गरजो घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या आमचो भावार्थ जिवाड करून नोवेनाच्या मागण्यांत वांटो घेवंक उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणी. सर पदवेदार देवा आमच्या स्वर्गीच्या बाप्पा, आमचे सरवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी वचून लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक जो विस्वासी सेवक मान्यवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें जाता मान्यवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज बापार्थान फुडें घाल. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी. अगणित काकुतीच्या देवा, सरपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगडपोर घटणे उदेशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्पदेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचनात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. पिडेवंताचे मागणे व वांचेल रोजार आतां इगोर्जेन जातलें. Follow me, and I will make you fishers of men.